चवथ्या शतमाना आदींच रोमाच्या क्रिस्तांव ह्या मार्तिरांक मान करतले, पूण तांच्या जिणी आनी तगदुणी विशीं सडीत कांय कळीत ना. पूण रोमाच्या मार्तीरपणाच्या शास्त्रा प्रकार ते मामेटायन म्हळ्या बंदीखानाच्या राखवाले जावन आसले. सा पेद्रो आनी पावलू बंदींत आसतना तांची शिकवण आयकून हे हेर 40 जाणां सवे कन्वर्टर जाले. ह्या राखवाल्यांनी आपोस्तलांक तांचो स्वातंत्र्य दिलो. बंदींत एक दीस आजापांनी उदक वाळूंक धरलें आनी पेद्रून तांकां पवित्र स्नान दिलें म्हणटात. पावलिनस म्हळ्या तांच्या अधिकारीन प्रोसेसूस आनी मार्टिनियानाक क्रिस्तांवपण सांडूंक म्हूण वय करूंक पळयलें. पूण नव्यान ताणें स्विकार केल्ल्या भावार्थान ते तीर आसात तें पळोवन तांकां ताणें क्रूरपणान दंडशिलें आनी जरबान मारयलें. जुपिटर म्हळ्या फटकिऱ्या देवाचे वेदीर तांकां धूम पेटोवंक आजनां दिलीं, तरी ताणें नाकारलें. सगळी तांची दगदणी वेळार तांची एकच उसारणी जावन आसली, सोम्याचें नांव सदैव जावं. तांकां फाटीं हाडच्याक हेर खंयचीच वाट नातिल्ली पळोवन तांकां तलवारींनी कातरून जिवीशी मारलें. चवथ्या शतमानांत तांची फोंडा वयर एक बासिलिका उबारली आनी तांचे फेस्ता दिसा सा ग्रेगोरी वर्तो मापान आपलो 23वायो प्रसंग दिलो. 9व्या शतमानांत सा पास्कल पयल्यान तांच्यो रेलिको सा पेद्रूच्या बासिलिकाक वर्गावण केल्यो आनी थंयसर तांच्या मनाक एक वेदी बांदली.